म्हापसा हांगा कोयर उडोवपाच्या वाडट्या समस्येक लागून गोंयांतल्या कोयर वेवस्थापनाचेर नव्यान हुस्को निर्माण जाला। शारांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी बेकायदो कोयर उडोवप नेमान सुरू आसा असो आरोप आदलो कोयर वेवस्थापन मंत्री आनी आमदार मायकल लोबो हांणी केला। लोबो हांच्या म्हणण्या प्रमाण लागसरच्या वाठारांतले लोक कोयराची विलेवाट लावपाक म्हापसान भितर सरता आनी कोयर विलेवाट लावपाचे योग्य नेम पाळनासतना भायर सरतात। ह्या वाठारांत कोयर एकठांय करपाची आनी ताचो विलेवाट लावपाची प्रभावी यंत्रणा नाशिल्ल्यान ह्या परिस्थितीक ताणें जबाबदार थारयला। कोयराच्या वाडटे प्रमाण हाताळपा खातीर आनी पर्यावरणाक धोको आडोवपा खातीर गोंयांत बेगोबेग अतिरिक्त कोयर प्रक्रिया सुविधांची गरज आसा अशें लोबो हांणी सांगलें। हालींच एका भुरग्याच्या मरणाच्या घटणुके कडेन संबंदीत व्हायरल व्हिडिओ उपरांत लोकांचें लक्ष कोयर वेवस्थापनाच्या प्रश्नाचेर केंद्रीत आसतना ताची ही प्रक्रिया आयल्या। ह्या विशयाक लागून परतून एक फावट नागरी जबाबदारकी अंमलबजावणी आनी बेकायदो डंपिंग हाताळपा खातीर राज्याची तयारी हाचेर प्रश्न उपरासता। म्हापसा निवळ आनी सुरक्षीत दवरपा खातीर आतां खर देखरेख, सुदारीत कोयर एकठांय करपाची पद्दत आनी गुन्यांवकारांचेर बेगोबेग कारवाय करपाची अशी मागणी रहिवाशांनी केल्या। It was a very sad day for younger generation, the younger youth, when this incident has happened. A young boy lost his life. I feel younger generation cannot get totally involved in social media and get carried away that all the news which comes on social media platforms are 100% true or not true. Some people try to make use of social media for political gain or political reasons. They do videos and they try to show that they are concerned about environment, they are concerned about garbage, concerned about so many other things which are being littered on the roadside. Somebody comes with a truck of unwanted debris, somebody is putting tiles in their house, the unwanted tiles, the rubbish from the house, they come and dump at the roadside. And whoever is dumping or whoever is the owner, somebody makes a reel on social media and post. It doesn't mean that you should take a drastic step of committing suicide, that you cannot face the world, you cannot face the people, you cannot face your friends. No. If something has happened wrong from your hands, you need to correct it, you need to change it. And you need to set an example for the younger generation or the youth amongst you that, okay, this is what wrong I have done, or I was part of this wrongdoing, I am correcting it. So younger generation will follow you. You need not get just carried away by social media post or somebody commenting against you or somebody talking very much against you on social media that what you have done is something grave, injustice, this, that, and you cannot be forgiven for this. We see garbage in Mapusa littered on daily basis. People from so many places in Bardes just come to Mapusa, dump their waste and go. Because there is no waste collection mechanism over there. You can say Aldona constituencies, TV constituencies, there's no waste collection happening over there. So people are just coming to drop their kids for school. येदी व्हडली बॅगां भरून हाडटा कचरो आनी थिंगा उडयता, हायवेचेर उडयता, बाजारा कडेन उडयता, मोड्डार उडयता. हांवें म्हाज्या दोळ्यांनी पळयलें. सो हें करेक्शन करतलो जाल्यार त्या विलेजींनी वेस्ट कलेक्शन करपाची गरज आसा. Segregation, collection and effective disposal of the waste at the garbage treatment plant. अशे garbage treatment plant आनीक गोंयांत 2 येवपाची गरज आसा. एक तिसवाडी आनी एक पोंडा तालुका म्हणून ते एरियेच्या लोकांक. पण आयज आमी पळयल्लें आहा की वयता थिंगा आमकां वेस्ट दिसता, वयता थिंगा आमकां गार्बेजाचे हीप दिसता. ज्यो आदी पंचायती बरो गार्बेज कलेक्ट करताले ते आयज करिना. हांव नांवां घेयना पंचायतीची, ते आमचेर बेजार जाता नांवां घेतलेले. पूण एक टायमार बरें कलेक्शन जातालें. आतां कलेक्शन आमच्या वाटेन गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आहा म्हणून आमच्यो पंचायती बरें करता. थोडो
आमचे हितून एकूच पंचायत फाटी उरल्या ती आरपोरा. तेंचे कलेक्शन सारकें जायना. Parra is doing a great collection, Kalangut is doing a great collection, Kardalim is doing a great collection, Arpora partly is doing. 100% जायना. वॉर्ड मेंबरांनी इंटरेस्ट दिवपाचो गरज आसा. तितून लायक मायंडेड पीपल, तितून कमिटीज काडपाची गरज आसा गार्बेजच्यो. आदी हे सगळे केल्ले आमी. आनी देर वॉज इफेक्टीव कलेक्शन हॅपनिंग फ्रॉम 2015 टू 2021. तुमी पळया, आदले व्हिडिओ पळया तुमी. भरपूर फायनी मारप चालू आसल्यो बाय म्युनिसिपल कावन्सिलाचो जो हे आहा आमचो चीफ ऑफिसर. प्रत्येक विलेज पंचायतीचो सेक्रेटरीक हें दिल्लें, टार्गेट्स दिल्ल्यो की तुमी तुमच्या वाठारान जितकी हॉटेलां आहा ते सेग्रिगेटेड वेस्ट दिता वो ना, ते वेस्ट व्हरून खंय डंप करता जाल्यार तितून भितर कोणाचें बिल मेवलें जाल्यार ताका समतो चलान दिवप, म्हणजे त्या हॉटेलाक चलान दिवप. अशें कितके म्हयन्यान तुमी चलानां काडली अशें मुख्यमंत्री हिसाबतालो. अशें आमचे ऑफिस हिसाबताले. हांव मंत्री जालें काय हांव हिसाबतालो. आमचो जो ऑफिसर आसलो, नोडल ऑफिसर फॉर वेस्ट मॅनेजमेंट, एक टायमार संजीत रॉड्रिक्स आसलो, लेविन्सन मार्टिन आसलो, तेचे कडेन मुख्यमंत्री हिसाबतालो कितली जाले वेस्टा वयले गार्बेजाची चलानां कितली जाली. जो इलिगली लिटरिंग वेस्ट इन पब्लीक एरियाज कितले जाली. आयज खंय तरी आमी फाटी उरलेले आहा ह्या हितून. आनी हितून आयज कोणाचें तरी मरण जालें. Somebody has committed suicide. Young boy has committed suicide. We are very sad. And I am appealing to our younger youth, boys and girls. Do not take your life for such small things. And especially do not get totally engrossed and involved in social media. Because all the things which are there on social media is not true. A lot of things are falsely put over there. Lot of stories which are coming in social media are fake. Lot of contents are fake. Some are AI generated. So people should not totally think that हे आता मी पहिले अरे हे कितें जालें, आपले नांव पिड्यार जालें, आपल्याक कितें तरी जालें, आतां कितें करूं, I cannot face people, I cannot face public. It is a temporary phase of your life. Just in 2 days people will forget. You try to do something good. If something wrong has happened, you correct it and try to do something good. Post that reel on social media that you have collected so much of waste and you have filled them in the bag now. I'm waiting for Mapusa Municipal Council truck to come and collect this waste. Yes, I had done something wrong on one day by throwing the waste somewhere or whatever it is. So I have collected now. There's nothing wrong in this. You cannot take a life. Our life is very precious. It's given by God. Only God can take it away. We cannot commit suicide. Younger boys and girls, they sometimes fail in subjects. They sometimes fail in SSC, 12th, graduation. आपल्याक उणे मार्क्स पडले. I should have got distinction, but I got second class. Why? I cannot face people now. I'll commit suicide. These are all wrong things. What is coming in the minds of younger generation, younger boys and girls. I appeal to all the boys and girls. You follow your dreams. If you are not successful this time, you will be successful next time. You continue doing good work. You continue doing your goal. Means what goal you want to reach. You follow your goal. You follow your path. You follow your dream, and you will be successful. This is what is my suggestion to our younger boys and girls who want to come up in life. See, a boy has lost life. It is very disturbing and it is very sad that the immediate family is disturbed. पण ते भुरगो म्हाका दिसता मॅच्युअर्ड भुरगो, हुशार भुरगो, इतलो बारीक पोस्ट आनी केस जाली म्हणून तेणें तशें इतले व्हडलो स्टेप घेवंक पारनासलो. इट इज नॉट समथींग एंड ऑफ द वर्ल्ड. यू हॅव टू फेस लायफ. You have to face reality of life. No matter what comes on you, you have to face it. You have to change that narrative. Whatever is happening today, एक तुवें नरेटीव घेवन फुडें वचपाची गरज आहा. हें कितें जालां पळय तें इसरोंक जाय. सो तेणें ह्या फुडें तरी आमचे यंग जनरेशन भुरगे जे आहा तेंच्यांनी एक आपलो
लायफाचो फुडें आपूण कितें करतलो आपूण कोण जावंक सोदता हे बारीक बारीक पोस्ट येयले सोशल मिडियाचेर तेणें आपले जीव प्राण सोडूंक जायना वो दिवपाक जायना. यू कॅनॉट कमीट सुसायड ऑन सच स्मॉल थिंग्स. I believe those are very, very small things in life. You have to be very strong enough, you have to be bold, you have to have that courage to face reality. Here मातशें खंय तरी हो भुरगो फाटीं उरलो to face reality, face challenge. So कारवाई करून खंय वचपाचें. आतां कोणें तरी सोशल मिडिया न्यूज पेपराचेर घातलें, कोणें तरी न्यूज चॅनलाचेर दाखयलें आनी गव्हर्मेंट तेजेर कारवाई करता तुवें वेस्ट उडयलो म्हणून. पूण ते खंय तरी वेस्ट म्हापशान भरपूर पडटा. कितक्यो FIR करतले बाबा तुमी. पुलीस कॅनॉट बी प्रोएक्टीव इन डुईंग FIRs ऑन 1 person थ्रोईंग वेस्ट. ती हॉटेलां उडयता म्हापशा वेस्ट. म्हापशा कित्याक थिवी हायवेचेर वचोन पळय, गोईंग टुवर्ड्स आल्दोना वचोन पळय, म्हापसा आउटस्कर्ट्स, कमींग टुवर्ड्स ग्रीन पार्क वचोन पळय, रायट एंड लेफ्ट शेतां फूल जाल्या गार्बेजींनी. कलेक्शन जायना वेस्टाचें. खंय तरी आमी फाटीं उरलेले आहा. येदो व्हडलो गार्बेज प्लांट नॉर्थाक घातलो, सावथाक घातलो, पूण आमी सेंट्रलायज गार्बेज प्लांट जे घालपाक जाय आसले ते आमी विसरले. जे आमकां कोस्टल बेल्टाचो सावथ गोवाचो वेस्ट हाडून एक कडेन वेर्ना घालूंक जाय आसलो ते आमी विसरले. तो तेंचे कोस्टल बेल्टाचे पंचायतींक तो प्लांट अत्यंत गरजेची गजाल, धाकटो प्लांट जावो तो. तेजे भायर आमकां पोंडा तालुकाचो प्लांट आमी विसरले. सो ते वाटेन जे एरिया आहा पेडणे, आमचे मांद्रे आनी ती सायड जी आहा बिचोले, साकळे आनी ती सगळी थिवी ती सायड एक थिंगा एक सेंट्रलायज प्लांट घालपाची गरज आहा. धाकटुलो प्लांट तोय आमी विसरले. म्हापशान एटलिस्ट दिसाक 10 ट्रक गार्बेज हाडून लोक डंप करता. ते कितले म्हणून काडटले ते काडून काडून थकले. तेंचे म्हापशेकारांचो वेस्ट आनी तेजे भायर हे सगल्यो आजूबाजू ज्यो पंचायती आहा थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सीच्यो, आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीच्यो, पार्ट ऑफ शिवोलेम कॉन्स्टिट्युएन्सी, ते हाडून हाडून वेस्ट डंप करता. हांव सांगता न्ही, हू कॅन डिनाय दीस. आमी हितून सारके स्टडी केल्या ही वेस्ट. आमी इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी भोंवन येयल्ले आहा, पळोवन येयल्ले आहा. हे गार्बेज प्लांट पयले 4 प्लांट. मागीर आमी हितून गेले, नॉर्वे पयल्या, स्विडन पयले, हे सगळे प्लांट पळोवन येयले आमी. वेस्ट टू एनर्जी प्लांट पळोवन येयले आमी. हे सगळे गोंयांत येवन एस्टॅब्लीश करपाक लागले. खंय तरी आमी फाटीं उरले. पूण फुडले येता त्या काळान 2027 हांव गॅरंटी दिता गोंयच्या लोकांक की वेस्ट म्हणटा तो म्हणजे आमी इंडोर सिटी जो तर डिक्लेअर जाल्या मध्य प्रदेश म्हणजे आमच्या इंडियेक क्लिनस्ट म्हणून ती तुमकां गोंयांत पळोवंक मेळटली. आमी फाटल्या दिसांनी प्रयत्न केलो. लास्ट टर्माक म्हाज्या आमी जो आदलो वेस्ट आहलो, जो वेस्ट आमी येदे व्हडले आमचे मडगांव सोंसडो म्हणून आनी आमचो मुर्मुगांव तालुका म्हणजे दाबोली, वास्को आनी मुर्मुगांव हे 3 कॉन्स्टिट्युएन्सीचो वेस्ट थिंगा सड्याचेर आहलो. तो आमी कितले टन्स ट्रीट केला तो तुमी वचोन बुक्सांचेर चॅक करा. सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन. तेजे भायर म्हापसा लिगसी वेस्ट 35 years ओल्ड वेस्ट आमी वयर गणेशपुरी आमी क्लियर केला. मशीन थिंगा व्हरोन घालून काबार केला, पावडर केला. कांपाला वयलो वेस्ट आमी क्लियर केला. हो आदलो वेस्ट सगळो. आतां परत ढीग जावपाक लागले तर कित्याक आमी फाटीं उरले. प्रयत्न चालू आहा सरकाराचो, पूण खंय तरी विलेज पंचायती आनी जो मेन प्लांट येवपाक जाय हांवें तुका सांगलें आतां 3 धाकटे प्लांट येवपाची गरज आहा. एक वेर्ना, एक तिसवाडी म्हणजे ते एरियेक सगळे आहा. 5 कॉन्स्टिट्युएन्सी त्यो, 5 कॉन्स्टिट्युएन्सी. कंबारजुआ, आमचो सान आंद्रे, पेंजीम, तालिगांव ह्यो सगल्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी ज्यो आहा तांकां एक गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट येवपाची गरज आहा. पेंजीम, तालिगांव, कंबारजुआ, सान आंद्रे हे म्हणून एक प्लांट धाकटो येवपाची गरज आहा. कितली वेस्ट जनरेट जाता थिंगा. सो आमचो प्लांट ओवरलोड जालो आनी आमच्या लोकांक त्रास जाले. सालिगांवच्या लोकांक आनी कांदोली आनी कलंगूटच्या लोकांक अशें जावंक जायना. फाटल्या दिसांनी जाल्ले. अजुनी पासून फ्रायडे, सॅटर्डे, संडे ओवरलोड जाता. पणजे गार्बेज वेस्ट पडटा आनी खंय जाता ते आपले थोडोच वेस्ट ट्रीट करता थिंगा.
RDF वेट वेस्ट आमकां धाडटा, आमकां इतलो क्लीन हे डायजेस्ट करूंक जायना तो, म्हणजे आमचो डायजेस्टर आहा, बायो डायजेस्टर जो आहा तितलेच कॅपॅसिटीचो आहा. सो खंय तरी हेचेर मोठ्या प्रमाणान सरकारान आनी पंचायतींनी like minded people, NGOs should work together to make Goa the cleanest city more than Indore, and we can do this with people's participation, and the younger generation should set an example and not just because you are caught throwing one bag of waste somewhere you cannot commit suicide. I'm feeling bad for the family, I'm feeling bad for this boy. So these are our younger generation youth. We need to show them the right path. I'm very sorry to hear this, and I'm very sad. कोणाकूच हेचेर दोश दिवपाक जायना. युथान आपणे चेंज जावपाची गरज आनी स्ट्रॉंग रावपाची गरज आसा. हे बारीक बारीक गोश्टी खातीर तुमी जीव काडिनाका. शिकलो आनी मातशे मार्क कमी पडले ओ फेल जालो म्हणून तूं लायफान फेल जायना. Something else is kept for you in life. You can become something else. So तू सेकंड क्लास येयलो ओ पास क्लास येयलो म्हणून तुका फ्युचर ना कोणें सांगलें? पास क्लास येयल्लो मनीस म्हाका दिसता आयज व्हडलो बिझनसमॅन जावंक शकता. And who can employ 500 to 1000 young boys and girls in his own factory or in his own industry? A person who has just done pass class. So only you have to use your head, and you have to be bold enough, you have to be strong, you have to have that courage and everything, like I will be successful in life. This is what is required. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.